ते वेस्ट मॅनेजमेंटा सोनसोड्या खातीर मेळिल्ले तुमकां आमी मेळिल्ले खूब बरें गोंय हें जें कितें सोंसड्याचें आनी मडगांवच्यो वस्तू ज्यो जाता त्यो लिपून गुपचूप कितें जाता अशें दिसता. एक मास्टर प्लॅन डिक्लेअर केलो. त्या मास्टर प्लॅनान सगळ्यांत चड डिवेलॉपींग एरिया म्हणटा ती फातोर्डा. तांकां मडगांव उबो रावता त्या एका भुरग्यान सांगलां की इट इज न्यू दिल्ली आनी ओल्ड दिल्ली भशेन हें न्यू मडगांव आनी तें ओल्ड मडगांव जालां. इतलें आसून पसून जो मास्टर प्लॅन डिस्कस करपाचो आसलो तो अजून आमचे कडेन कोणें केलोच ना. तो असो गुपचूप कोण तरी आपलेच पर्सनल इंट्रस्ट आशिल्ले भशेन दिसता. आतां हें ONGCचें जें कितें तुमी उलयतात तें आय एम कम्प्लिटली इन द डार्क एज मच एज वॉट आय हॅव रेड इन द न्यूज पेपर्स. ONGC वेस्ट कितें करतले ट्रिटमेंट? बरें तूं एक सांग म्हाका, जे मनशांनी ONGCचें एनावन्समेंट केलां तांणी नगर वनूय थंय डिक्लेअर केलां मरे. जंय आमी पर्रीकरान आनी हांवें जंय सुरवात केल्ली ती सगळी तें कितें म्हणटात तें रेमिडिएशन आनी इतले कितले कोट्यांनी रुपया मोडले आनी ते सगळी जमीन क्लियर केली. थंय तांणी नगर वन डिक्लेअर केलें. आतां म्हणटा ONGC वेस्ट ट्रिटमेंट फेसिलिटी करतले. म्हणजे सरकार एक्झॅक्टली कितें करूंक सोदता? एट द मोमेंट सांसोडा म्हणटा पोस्ट ऑफीस जाल्लें आहा. थंयच्यान पॅक करता आनी फॉरवर्डींग करता. फॉरवर्ड जाता काकोड्यार. सो आतां बेजिकली हो प्रपोजल कितें तो म्हाका दिसता लोकांक डिस्कस करूंक जाय आनी चड करून म्हजे असल्या आमदाराक कळपाक जाय. ONGCचे बापायचे फात न्ही तो. येतले आनी हांगा करतले आनी आमी हांगा आमदार कितें ओके अशें न्हिदिल्ले कितें गुंगे नाशिल्ले आमदार न्ही आमी. तें डिस्कस जावंक जाय आनी ताजो खरो फायदो फातोर्डेच्या लोकांक आसा जाल्यारूच तो प्रोजेक्ट जातलो.